गेल्या महिन्याची जी इलेक्ट्रिसिटीची बिलां आसा ती खंय तरी म्हणपाक अशी हरकत ना की खंय तरी हो सरकार एक्सटॉर्शन चालू केल्लें आसा. पब्लीक एक्सटॉर्शन जे आसा ते ह्या सरकारान चालू केल्लें आसा आनी त्यांचो हो षडयंत्र जो आसा हो पूर्णपणे स्मार्ट मिटर हाडपा खातीर केल्लो आसा. आमी जेन्ना आमच्याच गांवची अंजुंची जेन्ना आमी बिलां पळयल्या, ज्या लोकांक 1000-1500 बिलां येताली ती आज खंय तरी पिनल चार्जीस म्हणून लायल्या आनी 5000 ती बिलां पावयल्ली आसा. आनी ही बिलां आमच्या लोकांनी सगळ्यांनी ठरयल्या की ह्या फावटी म्हाका फाल्यां निमाणो दीस आसा बिल पे करपाक, आमी कोणूच बिलां पे करचे ना. कारण ही जी लूट ह्या सरकारान चलयल्ली आसा, ह्या सुदीन ढवळीकरांची चलयल्ली आसा, खंय तरी म्हाका दिसता शिरोड्या आनी फोंड्या इलेक्शनाक बसपाचो फंड ह्या बिलाच्या माध्यमांतसून हो तयार करपाक लागलेलो आसा. हे आमी हेचो पूर्णपणे निशेध करता आनी आमी प्रत्येक गांवच्या लोकांक सांगला की ह्या फावटी आमी कोणूच बिलां भरचे ना जो पर्यंत ते आमकां ह्या बिलांचे जस्टिफिकेशन दिना. खंय तरी एक तरेचो जी बिलाचो तेंच्यांनी ट्रान्सपरन्सी म्हणटा ती खंयच दाखोवंक ना. खंय एक प्रत्येक मनशाक जाका 132 रुपया पिनल चार्जीस आदल्या म्हयन्याक लागलेले ताका आज 2150 रुपया लागलेले आसा. तेजे कॅल्क्युलेशन जेन्ना आमी त्यांच्या ऑफिशियलांक विचारले त्यांचे कडेन कॅल्क्युलेशनाचो कांयच आन्सर ना. ते म्हणटा की खंय तरी ऑन एन एव्हरेज आमी वोल्टेज कॅल्क्युलेट करता आनी त्या वोल्टेजीचे आमी तुमकां फायन लायता म्हणून. हेजो निशेध म्हणून आज आमच्या गांवचे लोक डायरेक्ट सीईसीच्या ऑफिसान येयल्ले आसा आनी आमी तेंचे कडेन आमची जी मागणी आसा त्यो तांकां सबमीट करतले आनी तेंचे कडेन आमची एक ठाम मागणी अशी आसा की ही जी बिलां आसा ती रिवायज करून लोकांक दिवची आनी लोकांचो जो छळ ते करपाक लागला तो तेंच्यांनी बंद करचो. खास करून खंयचे लोक आसा सगळे? आमचे सगळे अंजुना. बिल भरपाक ना म्हणलं पळय आनी कट केल्यार कट खंय करता हांव पळयता न्ही, आमी पळयता तांकां आतले लायनमॅनांक बांदून घालतले आमी खांब्यान. जर तेंच्यांनी आमच्या लोकांची लायटी कट करपाक लागले ते जाल्यार आमी पळोवन घेतले कितें करप ते. कारण तेंचे कडेन आज ह्या सरकारा कडेन इव्हेंट करपाक पयसो आसा. ते फॉर्म्युला 4चेर कोट्यांनी पयशे उडोवपाक पयशे आसा, कॉन्स्टिट्युएन्सीनी फेस्टिवलां करपाक पयसो आसा. पूण आज हो पयसो ज्या लोकांक खरेंच गरीब जनता आसा, आज खंय तरी लोकांक हो असो म्हयनो आसा की तांकां एडमिशनाचे पयशे भरचे पडटा, युनिफॉर्माचे खर्च आसा आनी ह्या टायमार तेंच्यांनी अशी जी एक्झॉर्बिटंट आज जेन्ना आमी ह्या थोड्याच दीस पयलीं जेन्ना फ्लक्च्युएशन चलता म्हणून सांगलेले तेन्ना खंय तरी तेंचे कडेन फूल टायम येई म्हापसा बसलेलो नासलो म्हणून आमकां त्या दिसा विद्युत भवनान येवचें पडलें. आज जेन्ना तेंच्यांनी लोकांच्या हातीन ही बिलां दिल्या काडून तेन्ना खंय तरी प्रश्न विचारपाक थंय गेलो थंय तेंचे कडेन फूल टायम कोण बसलोच ना. म्हणून आज आमची जालें की लोकांची वोल्टेज हाय येता जाल्यार तेंच्यांनी अवेरनेस करपाक जाल्ली. पूण ते अवेरनेस करता गेली स्मार्ट मिटराची हे घालपाक तांकां कितें हितूंतल्यान तांकां कमिशन खंय तरी मेळटलें ही तांकां आशा आहा पूर्णपणे आनी हेच्या खातीर हो सगळें चल्लेलें आहा. खंयच्या म्हयन्याच्यान ही बिलां वाडले आता? होच म्हयनो डायरेक्ट 42 डेजाची बिलां दिला हेंच्यांनी आनी हांगा हे लायला पिनल चार्जीस. तुम्ही अपॉइंटमेंट घेतलेली? थंय गेले मरे तांकां आमी वचून विचारले बाबा तुजें कॅल्क्युलेशन कशें केलां तुमी? ते कॅल्क्युलेशनाक तेंचे कडेन कांय तथ्यूच ना. आनी तेन्ना अशी जी परिस्थिती आसा ती पूर्णपणे कळटा की हांगा फोटिंगपणा धंदो चल्ला म्हणून हो. पूण ही आतां बिलां फूल गोवा गेलेले आहा सो आयज अंजुनकारूच कित्याक भायर सरले? लोकांक कळपाक जाय रे. लोकांक म्हाका दिसता पयसो आसतलो बाकी लोकांकडे आय डोंट नो. पूण आमची आमकां आमी आज हो सरकार खंय तरी नरेंद्र मोदीची 12 वर्सां सेलिब्रेट करता. हांगा गोंयकारांची जाल्यार 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार आनी अशा परिस्थितीन हे हांगा फक्त फेस्टिवलां करपाचो सरकार जाल्लो आसा हो. म्हणून आज आमी आमचो गांवांत चालू केला. बाकीच्या लोकांक जर इच्छा आसा आमी तेच तांकां विचारले की तुमचो जो कॅल्क्युलेशन आहा पळय ते आमकां दाखया. तेजे कडेन कॅल्क्युलेशन दाखोवपाक कांय मेथडूच ना. आज ते म्हणटा की तुमकां 2000 आमी पेनल चार्जीस लायल्या डबल जावन कितें कोणे आमचे लोक जो मनीस डिसेंबरान जसो वापरतालो पळय त्याच हिशोबान ताणें आज एप्रिलान आनी मेन वापरला. शॉपान म्हाका सांग एक सुपर मार्केट चलता तो कितें मे म्हयनो वयलो म्हणून आनी 10 फ्रीज हाडूंक जाय तेणें तितलेच फ्रीज आसा पूण ताका आज बिल 70 वयल्यान 1.5 लाखार येयला. हेचेर एक्सप्लेनेशन दिवपाक म्हाका तेणें आमच्या दिवचें. थँक्यू. रावता तुम्ही बसता श्याम बसून बसून गेले बसून
कंटिन्यू आम्ही बंद करणार आम्ही चालू करतो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.